उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्मा सहकोड तुमचे सोवे असो. मगच्या भाऊ भयणाच्या पहिल्या वाचपांत एब्रोगरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक अशें मेळटा. आमचे गुणांव करी अंतस्करण नितळ कर्ण आणि आमची कुडी नितळ उदकान धुवन काडन देवाक आमी लागीं सरया. नितळ काळीज देवाक मेसवता देवाक मोगाचे. उडस कड्या आमी केल्ल्या पातकांचो जावं पुरो आमची कूड जावं पुरो आमची चिंतपां जावं पुरो आमच्यो करण्यो की आमी पातकां केल्या तर उडस कड्या देवाकडचे बक्षांक म्हाका कित्याक नितळ काळीज देवाक मेसवता. पातकाची दुगदोन सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदव्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणो जुगनांव सर्व संतां मनाची तोंड तोंडावन सोडून वायट धर्म बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून सांगपाक मुगी सगळ्या दुतांतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करातून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. आमी मागया आमच्या त्या सांपजोत प्रतितरांनी मागया कोणी मिसां दिल्यांत तांचे रेद्यां खातीर. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सगळो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायस्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुताच्या जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचूं. आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पयतपणाच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना.
आमी पासरताव तो बरवसो तिरसनेन सांबाळयाम आनी एकामेकाचो मोग करूंक उत्तेजन दिवयाम. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां पुर्तेन धैर्य मेळटा. पड्ड्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पड्डो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो येजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर भावार्थाच्या खात्रेन आमची गुणावकारी अंतस्करणां नितळकन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन आमी देवाक लागीं सरया. आमी पासरताव तो बरवसो तिरसनेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दायल करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशयान साधन चलोवया. आमचे मदें चालू आसलेली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सण सोडल्या. निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिवचें. कित्याक समयाचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. देवाचें उतर हें. असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुखामळ पळोवंक आशिता. सर्वेस बराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संसार आनी तांतली निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्यावर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुखामळ पळोवंक आशिता. सर्वेस बराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळना. ताच्या पवित्रळार पाय दवरूंक कोण तो योग्य. सो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुखामळ पळोवंक आशिता. तसल्याक सर्वेस बराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या चडवंदरा देवाची कृपा तो सोडतलो. असली मनशा तुझें दर्शन मेळूंक आशिता. तुजी मुखामळ पळोवंक अत्रेकता जाकोबाच्या देवा. असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुखामळ पळोवंक आशिता. असली मनशा सर्वेस बरा तुझे मुखामळ पळोवंक आशिता.
Hallelujah, 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 Hallelujah. तुझे उतार मुझ्या पावलांके दिवो वै उस्वाड मुझे वाटे सो. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. आणि उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो आरसो कळशे पंदावा कटे पंदा दवरूंक न्ही. तो अन्न दिवटीनेर दवरचो न्ही, कित्याक लिपोवन आसलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना. आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयले करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसा तो आयको. आनी येतूय तांकां सांगी लागलो, तुमी आयकता तें कितें म्हणलें सत्र्यान वरेया. केंच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडस तो दितलो. जसे लागीं आसा ताका सडी दितले आनी जसे लागीं ना ताजे लागीं आसलें इल्लें कान व्हरतले. देवाचे उतर हे बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां संदेश असो आसा, क्रिस्तचो उजवाड आमचे मुखांतर हेरांक दिवंक उलो. क्रिस्तचो उजवाड आमचे मुखांतर हेरांक दिवंक उलो. म्हाका एका प्रोफेसरान सांगलें घडीत उडास येता. कितें डिफरन्स बिटवीन मोवाच्या मुसाक आनी एका सामान्य मुसाक. आनी तो म्हणटा आमी जावंक जाय एक मोवसो हनीबी, मोवसो मूस जावंक उलो दिता. आमी जनाव मोवसो मूस जायती किलोमिटर 12, 13, 15 किलोमिटर उपता 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 कित्या पुलां सोदून न्ही गे, पुलां सोदून जायते किलोमिटर येता. आनी वचून कितें करता, फुलांची सोबाई पळोवची न्ही, कलर न्ही, आनी कितें न्ही, ताचें काम कितें. तातूंत असलें मकरंदा म्हळ्यार तें गोडशें तें स्विकार करचें. आनी तें स्विकार कितें करता, आपणाक घेता आनी हेरांक दिता. आनी आमी जनाव ताजी स्टडी केल्ले मनीस अशें सांगतात, एक कुळेर मोव तयार करचे जाल्यार ताणें 2000 फुलांच्या चड ताणें वसूंक जाय. आनी अशें ते एक कुळेर मोव तयार करता. आनी तयार केल्लें तें मोव कितें करता, आपणाक आनी हेरांक दिवंक शकता. पूण एक सामान्य मूस आसल्या जाल्यार तो एक कडेन फूल आसा जाल्यार आनी एक मेल्ली वस्त आसा जाल्यार एक एनिमल जाल्यार ते खंय पयले येता, खंय आसल्यार येता. तो मूस मेल्ल्या त्या एनिमल्स थंय येता, न्ही फुला कडेन. पूण आमी जावंक जाय एका मोवाच्या मुसा बरें, आपणाक बरें आनी हेरांक बरें करूंक जाय. आनी आयचो संदेश शुभ वर्तमान तेंच, क्रिस्तचो उजवाड आमी घेवंक जाय आनी तो हेरांक दिवंक जाय म्हणटा. आनी असलो संदेश परत परत आमकां वाचपानी आयकोंक मेळटा उजवाडा विशयांत. मातेव 7:5 सांगता, तुमी हेरांक संवसारूचो उजवाड जाया, तुमी संवसारूचो उजवाड जावंक जाय. आमी पवित्रान घेतिल्ल्या आमकां पयलें आपण तें मेळ्ळां. क्रिस्ताक आमी स्विकार केला,
भावार्था वरवीं म्हणजे आमच्या पॅरंट्सांनी ते तावन प्रारंभ केल्ले उजवाड आमकां परत परत मेळ्ळा आनी उजवाड तुमी संवसारचो उजवाड जावं तो क्रिस्तचो उजवाड जावंक आमकां उलोवन दिता धर्मकथेचो अध्याय 13 वाक्य 7 सांगता पृथ्वीच्या पंता पर्यंत बाच्या वेचे हातेर तूं जावच्याक हे राष्ट्राचो एक उजवाड म्हणून हांवें तुका विंचून काडला सांव पावलोची उतरां सांव पावलोक देवान विंचून काडलो आनी सांव पावलो आमी जाणाव संवसाराच्या कोणशांनी उजवाड जावंक पावलो एपेसकारांक बरयल्लें अध्याय 5 वाक्य 8 अशें सांगता एका काळार तुमी अंधकारांत जावन आसल्यात आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्या परी तुमी चला तेसलोनिकेंकारांक बरयल्लो पुस्तक पयलें अध्याय 5 वाक्य 5 अशें सांगता तुमी सुमेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं रातीची न्हय काळोखाची न्हय क्रिस्तचो उजवाड आमी जावन आसा तशें जाल्यार शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता हांवें सांगलें क्रिस्त जावन आसा उजवाड जेजू जावन आसा तो उजवाड जर तर तो उजवाड दिवटो म्हणजे उजवाड कळशेपंदा वा काटेपंदा दवरल्यार कितें फायदो तो दवरूंक जाय दिवटेनेर मुखाच्यो बाबयनो तो उजवाड क्रिस्त जावन आसा आमी हेरांक दिवंक आसा आनी दिवटेनी कोण दुसरो जावन पळयता दिवटेनी आमी ते लॅम्प स्टँड आमी उजवाड क्रिस्त जाल्यार आमी ती लॅम्प स्टँड आमी जावन आसा तो क्रिस्त आमकां मेळिल्लो कळशेपंदा दवरल्यार कितें जाता कळशेपंदा दवरल्यार कितें जाता पाल वता वा कोणाक दिसूंक शकना न्ही गे काटेपंदा दवरल्यार कितें जाता बेड्डपंदा दवरल्यार कितें जाता काटे उलपता वा कोणाक दिसना न्ही गे तो उजवाड कोणाक दिसूंक शकना पूण तो उजवाड हेरांक दिसूंक जाय खंय दवरूंक जाय तो उजवाड लॅम्प स्टँड म्हणजे दिवटेनेर आनी दिवटेने आमी जावन आसा आनी आमी मुखार पळयता मोगाच्यो बाबयनो जेजू परत एक उतर सांगता कान आसल्यानो आयका तशें म्हळ्यार कितें आमकां परत परत आयकूंक मेळटा देवाचें उतर कान आसले आयका म्हणजे देवाचें तुमी उतर आयका समजून घेया नियाळ करा आनी तुमचें करून घेया देवाचें उतर आयका समजून घेया नियाळ करा आनी तुमचें करून घेया कान आसलेलो आयको म्हणटा आनी आखरेक जेजू आमकां सांगता खंयच्या मापान तुमी दितात त्या मापान देव तुमकां दितलो आनी सडिस्त दितलो नातलेळे आनी कान व्हरतलो म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्यो बाबयनो एक राय सदांनीत ताज्या त्या समाजांत म्हणजे ताज्या गांवांत भोंवची सवय आसली आनी ते एकलो भीक मागसोय आसलो आनी ताका भीक मागतल्याक कळीत आसलें ओ राय कंजूस कितें सुद्दां दिवंक शकना म्हणून जाल्यार तो राय भोंवन येता आसतना ओ भिकारी रायाक पळोवन आत उसारता आनी तेन्ना राय ताजे मुखार आत उसारता तूं कितें पुणी म्हाका दी पयलें आनी ओ भिकारी रायान आत मागल्या खातीर ताज्यांतलीं आसलीं 3 तांदवां ताका दिता तेन्ना राय ताजे ते आसली भांगराची नाण्यां 3 काण त्या भिकारी दिता पळय मोगाच्यो बाबयनो आमचें तें कितें आसा दिवचे मुखांतर देव दिता मात्र न्ही आनी सडस दिता जायत्या मापान दिता आज आमकां देवाचें उतर सांगता क्रिस्तचो उजवाड हेरांक दिवंक कशें हांवें क्रिस्तचो उजवाड दिवेत मोगाच्यो बाबयनो तुमी चिंत्या बऱ्या फंक्शनांत रातीच्या फंक्शनांत आसा आमी चिंत्यात त्या वेळार कितें करता तुमी करंट गेल्यार उजवाड गेलो जाल्यार कितें करतात तुमच्या हातांत आसलें मोबायल ऑन करतात आनी टॉर्च लायट ऑन करतात एक ल्हान एक्ट पूण त्या वेळार येवटी इल्लोसो उजवाड दिवंक शकता मोगाच्यो बाबयनो आमी उजवाड जावंक जाय आमी जावन आसा उजवाड जावन आसा वा उजो जावन आसा नितळ्याचो संकेत पवित्रपणाचो संकेत पवित्रोत्मो मोरेच्या अपोस्तलांचे उज्याच्या रुपार देवलो म्हणजे एक पवित्रपणाचो संकेत आनी हो उजवाड जावन आसले आमी नितळ जावंक पवित्रपणान जिवंक कशें आयचे एब्रोग्राम बरयलें पत्र पावलू सांगता नितळ्याची व्यक्ती जाव्या क्रिस्ताचे वचत जाल्यार नितळ्याची व्यक्ती जाव्या नितळ उजवाडान जिवंक उलो दिता दुसरें जावन आमी जाणाव खंय उजवाड आसा ताजे बोवारी उजवाड आसता न्ही गे
खंय उजवाड आसा ताजे बोवारी उजवाड जाता, खंय आमी उजवाडची व्यक्ती जाता तो उजवाड बोवारी पसरूंक साथ जाता. एक दीस म्हज्या क्लास टिचरान सांगलो उडस येता, तुमी फायट करूंक जाय जाल्यार कोणा कडेन फायट करूंक जाय. तो सांगता तुमी फायट करूंक आसल्यार परफ्यूम कोण वयता ताजे कडेन झगडा न्ही सेन वयतल्या कडेन. कित्याक कित्याक जर तर परफ्यूम वयतल्या कडेन सेंट वयतल्यार आमी झगडल्यार कितें जाता, ताजे सेंट आमकां लागता न्ही गे आनी आमी परमडता. जर तर सेन वयतल्या कडेन आमी फायट केलें तर कावडन वयतल्या कडेन फायट केलें तर आमकांय घाण लागतली. वय म्हाका बाबेनो, जर तर हांव उजवाडान जियेता जाल्यार तो उजवाड म्हज्या बोवारी आसता, कितलें पॉझिटिव्ह आसता, कितलें बरेंपण आसता, कितलो मायपास आसता, कितलो मोग आसता, सोडतोनी बगसणें आसता. त्या खातीर आमी उजवाड जाता जाल्यार आमचे बोवारी आमी उजवाड जावन जियेतली. पळय म्हाका बाबेनो, तुस उजवाड क्रिस्त जेजू क्रिस्त परत अवकर त्या अल्तार येता एका उंड्या रुपार. क्रिस्ता सेवता आसतना आमी क्रिस्त जावया. क्रिस्ताचे मास सेवता जाल्यार क्रिस्ताचे मास जावया. क्रिस्ताचे गूण आमचे घर घेवया. कशें क्रिस्त उजवाड जावं पावलो हेरांक, तो उजवाड घेतले आमी. क्रिस्त आमचे घेवचे मुखांत, क्रिस्ताचे गूण आमचे करचे मुखांत आमी हेरांक उजवाड जावया. तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या एका पोलिसाच्या देवाक सर्वीस फोर म्हणून घे. सर्वीस परा प्रसन्न जावं आमची दानां मानून घे. ताजे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस पोरातूय उबारता. सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सुरपोदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वांकाळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूं फावो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी बगता. बगार ससनाचे जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताज्या पुना जिवंतपणाची प्रथम फळ कशें ताज्या देखून सस्नाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोठ बगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजेपाची पदवेची दिनवशी काळजान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरा सर्वीस पोर तूं
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या विभावान उंचगी तुका जेची श्रेष्ठप्रचे नावे तकाची उंचगी तुका जेची. बापा करूस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यात दडून इंदेनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसवतो समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी तें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नोबी आनी सस्ने कराराचे रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugut pergotuya Sumiyo Jesu tuji mare Ame sema hutta tuji puna jivan punami urgurta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडोवणेचे खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमा समेस्तांक पवित्र मेरवी एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगत बापा पिटा पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तुका प्रितेमकांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरस्तूर मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळत कर. उगडास काड्या आमच्या कुटुंबांत सरल्या आमच्या भाऊ भयणीचो. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मोका मोळाचो पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता हांव कर्मरे देवाची मे सांगती जुजो तुजो पती बघेवन धरून दता आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकेले मागणे सांगाता म्हण्या आमच्या बापा श्रींच्या तुझे राज संकायम तुझी सगळ्या सदा तशी संसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तराडे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्ते आमकां दी. सरचे बागणे आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश नत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सुर पातकांतले सुटय आनी सुर आकांतांतले वाटय. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्ता म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमान तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रस उडसलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सुवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे आमची काकूळ कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंकवेता ती आमचे जरताने केस्तानाड जावं पूण तुज्या काकळुतीन आमच्या आत्म्याचे कुडीक भलायकेनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जीवना पयली आमी सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
सुमी म्हणटा हांव संवसार सोस वाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उडवाड. तसो सुमी जेजू आमच्या काळजांत आयला आमकां उजवाड दिवचे खातीर, आमकां समाधान दिवचे खातीर, आमचे जिवीत कुशलकाय करचे खातीर भोव पवित्र वेळ जेजू सांगाता करसोसो आमी किरकोळ तरी आमच्या काळजांत आयला फकत आमचो मोग करचे खातीर आनी आमकां सांगात दिवचे खातीर. ताका जावं अर्गां, ताका जावं स्तुती, ताका जावं महिमा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुजे कृपेचे तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या पोव पोव वर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण आमी वळखून ती आमी सदांच भोगूं आनी आमकां फावो करून भोगूंक फावो कर. आमी मागता तुज्या क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसेचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब विल्सन तावरो तशेंच कॉयरिस्तांक आनी ह्या मिसान भाग घेतल्या तुमकां तशेंच ह्या मिसांत ऑनलायनीर भाग घेवच्या आमच्या भाऊ भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा जॉन बॉस्को सलेशन मेळासो घडणार हाचें स्मरण आमी करता. आयतारा दीस सद्या काळाचो चवथो आयतार आनी जेजूक तेंपलांत भेटयलेलें फेस्त आमी संभ्रमता. मंगळारा दीस सान जॉन दे ब्रिट्टो भारताक आयिल्लो मार्तीर ताचें स्मरण आमी करता. बुधवारा दीस आगाता एक आंकवारांनी मार्तीर आनी येवच्या ब्रेस्तारा पावलो मिकी आनी ताचे 20 आनी 6 जण संगाती हांचे मार्तीरपण आमी संभ्रमता. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक रोम आनी युरोपाच्या इतर पवित्र जाग्यांक आनी एक यात्रेक पयण आमी मांडून हाडला आनी हें पयण जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखे म्हणसर आसतलें. एकल्याक पयणा फाटल्यान सुमार 3,30,5,000 3,35,000 खर्च लागता. यात्रेक पयण करून कशी व्हरतात तुमी बेगीनच आमकां भेटचें. भोवन आनी भयणीनो, बाळका जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेतांत जल्मल्ल्या बाळकांक हाडन हांगासर भेटयतात. प्रत्येक जावन बाळका जेजूक दिनवसनी जावन ह्याच कारणा खातीर आमी हांगासर एक बेटोवणे मेज तयार केला. ते हांगासर आल्तारी मुखार दवरला. हे मेज जानेवारीच्या 14 तारखेर चलिल्ल्या बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ता दिसा अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोजो गवळी बापांनी बेंजार करून आशिर्वादीत केला. तुमी बाळकांक हांगासर हाडिल्ल्या वेळार ह्या मेजार दवरून भुरग्याच्या देण्या खातीर बाळका जेजूक अर्गां पाठोवयेत. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी म्हणया. बाळक जेजूचें नवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन चिरलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवी वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरा शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जायती तेसावां विनवण्यो मागणी काडून आमी ह्या पुणशेताक आयल्या. आतां भावार्थान बाळका जेजू मुखार आमची मागणी दवरया. मागया आमच्या कुटुंबा पासत
कुटुंबात असलेल्या अरेका सांद्यां पासत उडसकड्यां भुरगीं आसा जाल्यार कुटुंबांत तांची देवाची विसनार आशिर्वादां बळकजीची विसनार आशिर्वादां त्या भुरग्यांचेर तांच्या शिकपाचेर तांच्या बरे भलायकेचेर तांच्या फुडाराचेर आशिर्वाद घालूं मागया. कुटुंबांत असले युवक युवतींचो वा आमकां कोणी कळिता जाल्यार त्या युवक युवती खातीर मागया नांव काड मागया. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर मुखली समाज मुखली इगर्ज मतां तांच्या हातांत आसा. तांणी काडचे मेट हर एक आशिर्वादीत जावं. तांच्या कामांत तांकां त्राप्ती मेळों. तांच्या शिकपाचेर तांकां जैत मेळों. बरें कर शिकोवन बरें काम करून बरो फुडार बांदूंक बरें कुटुंब बांदूंक फिरगज बांदूंक आदार दिवं. जर तर कोणी युवक युवती वायट संगतींनी मेतेर जाल्यार तर त्या वायट संगतींत भायर येवंक वा कोणी युवक युवती परगांवांत वचूंक प्रयत्न करता जाल्यार विजाचे प्रॉब्लेम वा कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार बेगीन परिहार मेळचे खातीर आमी मागया कुटुंबांत आसल्या वडिलां पासत पप्पा मम्मी पासत कुटुंबाची जबाबदारी तांच्या तें आसा. पंतवान चॅलेंज आसात. समाजान जिवंक मस्त कश्ट भोगता. आमच्या वडिलां खातीर आमचेच खातीर आमी मागया खंयच्या जोड्यांनी समाधान शांती ना शुल्लक कारणां खातीर ल्हान कारणां खातीर सपरेट जावंक वेगळर जावंक प्रयत्न करतात वा चिंतात तांचे खातीर आमी मागया खंयच्या कुटुंबांत समाधान ना शांती ना कुटुंबांत शांती समाधान वातावरण आसच्या खातीर मागया. जावं पुरो भुरग्यां तें पप्पा मम्मी तें वडिलां तें मान आसता तो बेगीनच गूण जावचे खातीर मागया. कुटुंबांत आसया वडिलां पासत प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत तांच्या उतर प्रायेर देवाचो सांगात एकसुरपण भोगता आसतना ताजो मोग तांकां फावो जावं. पिडा शिडा कश्ट दूख भोगता आसतना धैर्यान मुखार वचोंक मागया. विविध समस्यां खातीर आज आमच्या समाजांत जायते समस्या आसात. एकामेका झगडें करप्शन आमचे जावंक आसले कामां जायनात. धर्मा मदें झगडें जावचें आसतना शांती वातावरण आसचे खातीर मागया देशा खातीर अभिवृद्धी खातीर मुखेल्या पासत मागया राष्ट्रां पासत शांती समाधानाचें वातावरण आसचे खातीर मागया आमचे इगर्ज मते पासत पाप साहेबांचे इराद्यां खातीर बिस्पां खातीर धर्मीक भाऊ भयणी खातीर आमी मागया. जायत्या पिढेनी वळवळच्या सुर आमच्या भाऊ भयणी पासत जायत्यांनी मागोवंक सांगलां. थोडी एक्सिडेंटा वरवीं थोडी प्रायाच्या निमती मुस्त पिडेन वळवून आसात. मरेकार पिडेंत वळवळून आसात त्या आमच्या भाऊ भयणी खातीर मागया. जायतो लोक आज ह्या कार्मेल युट्यूबा मुखार आमचे मिसाचें बलिदान पळोवन आसात. तांचे खातीर मागया देवाची विसनार आशिर्वाद तांचेर तांच्या इराद्या खातीर आमी मागया. अशी जायती आमची मागणी आसात. प्रत्येक तरेन मागया जमा जाल्ल्या पासत आमा पासत आमच्या इराद्या पासत जायती मागणी आमी आयल्या हांव मौनपणी बळका जेसू मुखार आमी दवरया. सकट सांगा त्या म्हण्या ए भगवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पिताना उगडपी केली आसता नायक आनी तुजे बेसावले बर आमेन. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं.
नमान बरे कृपेन भरले सुमे तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुद्यो आनी सदैव फॉल तुझे क्रिश्चन जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जिजबळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जिजबळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जिजबळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे. बाळूक जिजूक मागणे. अजपांच्या जिजबळका आमच्या बेजार काजाचेर एक काकोतीचे दिश्ट घाल म्हण आमी तुजे मुखार पडून मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरलेले मावाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रगण मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट निरसपण तुजे कुमोक आनी बुजवान आमकां धाड. बापा आनी पळयता सांगाता सदां सर्वता. जिजू बाळकान जायती अजपां आमच्या जिवितांत केल्यांत. हर एक घडी म्हणलें बरें जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां. आमच्या कुटुंबांत जालां. आमच्या भोंवरीत जालां. ह्या सर उपकारांचो उगडास कड्या प्रत्येक तरान वैयक्तीक रितीन म्हज्या जिवितांत केल्ल्या चड वर्त्या अजपाचो उगडास कड्या आनी देवाक बळका जेजू कारकां दिवया. सांगा ते म्हण्या ए भोव उद्दार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकूळटी आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांचे म्हजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सो लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवी मजो जोडून दी. सो स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावों आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावों आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान रावों आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावों आनी तुमकां राखों. तुमचे वयर तो रावों आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवे जियेत आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बरी जाव तूं आमची बरी जालो. आमकां बरी उपारो तूं पातळाक दिलो. पाताका समोरच्या बयेची शिळी जालो. दिवपुणांत वाटोवपी देवोनी सांबाळलो. जेजू बाळका लालीव म्हाका तुज्या सैमार बदलांका. जेजू बाळका लालीव म्हाका तुज्या सैमार बदलांका. मुखार पुत्रास अवतार बरी आशिर्वाद आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मान बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान.